जे गेल्या महिन्यात रिप्रेझेंटेशन दिलें सीएमाक ताचेर आमकां अल्टिमेटम 15 डिसेंबर हो तेणें दिल्लो पण टील डेट आमकां अजून कांयच ऑन पेपर कांय मुवमेंट दिसना म्हणून आमी एक सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट मागलेली अपॉइंटमेंट आमकां दिवना आमी रिक्वेस्टूय केल्ली अपॉइंटमेंटाक थ्रू तेजे कार्यकर्ते तेणी तांणी सांगलें की सीएम खूब बिजी आसा मेळूं शकना जर अशा विशयाचेर जर सीएम मेळूं शकना जाल्यार सीएम करता कितें म्हणून आयज आमी मुख मोर्चाचो प्रोटेस्ट म्हणजे काय तुजी पॉलिसी क्लियर ना तुजें कम्युनिकेशनूय क्लियर ना सरकाराची कांय डिसिजनाय सारकी ना ताच्या अगेन्स्ट आमी एक पीसफूल प्रोटेस्ट मोर्चा काडला ताच्या ऑफिसान व्हरून आमी आमचो परत एकदा मेमोरेंडम दितले सेकंड रिमायंडर ताका जर टायम मेळटा जाल्यार तो वाचचो कित्याक आयज ऑपोजिशन जे येवन हांगा सांगता की आमी 6 म्हयन्यांनी मायनी सुरू करतल्यो आनी हे पळय गेले 10 वर्सां पावरान आसून अजून सांगना की करतले का ना ते सो म्हाका दिसता आतां निलेशान सांगला असो टायम येयल्लो आसा की जाता जाल्यार जाता म्हणून सांग ना जाल्यार ना म्हणून सांग जमना जाल्यार तुमी सायडीक सरा बाबा आमच्यान हो विषय हाताळपाक जायना की सेंटरूय तुमचें आसा स्टेटूय तुमचें आसा आतां हांवें म्हटलेलें की 10 वर्सां समृद्धीची 5 वर्सां विकासाची मागता पळय ती 10 वर्सां तुमची बेरोजगारीची जाली आनी 5 वर्सां आतां तुमी उपासमारीची मागता अशेंच जर उरलें जाल्यार आनी म्हाका दिसना जनता ही उपासमारीची तुमकां 5 वर्सां दितली अशी सो कितें तरी प्रोविजन करा लास्ट वीक उरलेलो आसा तुमी जर कॉर्पोरेशन केला जाल्यार प्रोविजन करात फायनान्शियल प्रोविजन करात तांचे सॅलरी खातीर आनी फाल्यां जर येता कदाचित तांचे कंपनीन जर हात वयर केले जाल्यार इन दॅट सर्कमस्टन्सीस तुमी कितें करतले हाजी एक तुमी डिक्लेरेशन दियात आनी जेन्ना तुमी आतां इलेक्शनाक येतले पळय तेन्ना तुमकां हो प्रश्न आमी प्रत्येक जाण विचारतले त्या खातीर तुमी अजून तुमकां टायम आसा हो आमी मेमोरेंडम दिता तुमी वाचात ताचेर उत्तर दियात तांची घर आसा तांची भुरगीं आसा तांचे संसार आसा अशें वाऱ्यार सोडूं नाका खंय तरी सरकाराची जबाबदारी आसा सरकाराक आमी सत्ता दिता जनतेची काळजी घेवपाक जनतेचेर अरेरावी करपाक न्ही आनी म्हाका तरी अशें दिसता सद्याच्या सरकाराचेर जर पळोवंक वचीत न्ही जाल्यार ती अरेरावी केल्ल्या भशेन म्हणजे हुकुमशाही दादागिरी सो तेन्ना ह्या मूळ विशया कडेन लक्ष दियात आनी कितें तरी आतां ठोस निर्णय घेवन एक तांकां रिलीफ दियात इतलें तुमच्या कडेन